सरकारान 29 जाग्याचेर AI कॅमेरे बसयले. त्याच्यातल्यान दीस पट्टे 400-500 जाणांक कालाव दितात. चलना घरा कडेन धाडटात, इमेलाचेर धाडटात, SMS येता. सरकारान आणखी 29 जाग्याचेर अशे AI कॅमेरे बसोवपाचें थारायल्यात. येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी जी म्हायती दिला. तांचें म्हणणें अशें येता त्या जानेवारी मेरेन गोंयच्या सगळ्या रस्त्याचेर AI कॅमेरे बसयतले. हे कॅमेरे बसयल्या उपरांत लोकांनी PUC सर्टिफिकेट घेवपाक सुरवात केली. कांयच ना जाल्यार थर्ड पार्टी गाडयेचो इन्शुरन्स काडपाक सुरवात केल्या. स्पीड लिमीट दवरून गाडी चलोवपाक सुरवात केल्या. म्हणजे येरादारीक शिस्त येवपाक ह्या AI कॅमेरे उपरांत सुरवात जाल्या अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांचें म्हणणें आसा. बनावट ट्रॅफिक चलनाच्या नावान जावपी फटवणुकीपासून नागरिकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी केलां. ट्रॅफिक चलनाच्या नांवाखाला कांय वाठारांत लोकांक फटोवपाचे प्रकार सुरू आसून कोणीच आपली बँक खात्याची वा वैयक्तीक म्हायती अनवळखी व्यक्तींक दिवची न्हय अशी शिटकावणी मंत्री माविन गुदिन्होन दिल्या. चलन भरपा खातीर फकत अधिकृत प्रणालींचो वापर करचो आनी AI ट्रॅफिक कॅमेरा खातीर दंड पडपाक जायना म्हूण येरादारी नेमांक पाळो दिवचो अशें मंत्री माविनान सांगलें. भाजपा आड विरोधकांक एकठांय हाडपाचें काँग्रेसीन थारायलें. गोंयांत येवपी राजकीय समीकरणांत गती वाडत आसा. भाजपाक हारोवपा खातीर सगळ्या विरोधी पक्षांक एकठांय हाडपाचे निर्णय काँग्रेस युती समितीचे पयले बसकेंत घेतिल्ल्याची म्हायती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें दिल्या. पूण गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाणें काँग्रेसी कडेन जावपी उलोवणी आमी पयलींच स्थगीत केल्या आनी तातूंत बदल जावंक ना अशें स्पश्ट केलां. मजगतीं काँग्रेसीच्या अलायन्साच्या प्रस्तावाक RGPन येवकार दिला. पणजे आझाद मैदानाचेर परवानगी दिवन आशिल्ल्यान ST समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी करपी उटाचो महामेळावो आतां म्हाड्डोळा जातलो अशी म्हायती उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी दिली. 2027च्या गोंय विधानसभा वेंचणुके पयलीं ST राजकीय आरक्षण लागू जावपाकूच जाय अशें प्रकाश वेळीप हांचें म्हणणें.